Trikari ma pa 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 pa. Shikari bare 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 bare. Shikari bare 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 bare. Shikari bare 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 bare. Shikari ma pa 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 pa. Shikari bare 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 bare. Shikari bare bare bare. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, the Father. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Praise you, Jesus. So start करता sister. हाँ start कर. सगळं मी इकडे रळत आम्ही मोगळा जिजू तो वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. त्या वेळार आमकां तुवें सगळ्यांकी हांगा सांगता एकवट आयलाय तुज्या उतरांचे नियाळ करूंक तुज्या मोगा विशयान शिकोवंक तुज्या बली आनी पुरसा मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या विशयांत आमी नियाळ करता आसतना कशें आमचें जिवीत आनी कशें आमचें आलोचन आमी नवीकरण करून आमी कशें ह्या संवसारांत जियेचें म्हणून तुवें आमकां शिकोवचे खातीर हांव तुका अर्गां दिता जेजू. तूं आमचो येतेच रितीन मोग करताय आनी तुवें आमचे खातीर एक उद्देश दवरलाय सोम्या आनी हर एक व्यक्तीचेर तुवें एक योजन तुवें दवरलाय सोम्या एक उद्देश तुवें दवरलाय सोम्या. हे उद्देश पूर्ण करचे खातीर तुवें आमकां विंचून काडलाय सोम्या. त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमी हे प्रेयर मिटींग हांगा जावन वेता आसतना हांगा उसरची हर एक उतरां आमी हर एकल्यांनी काण घेवन आनी कोण पुरो युट्यूबार आयकोन आसात तांकांय तांची जिणी परिवर्तन केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता जेजू. पवित्र आत्म्या तूं म्हज्या मुखार कितें उलोवंक आशेताय ते तुवें म्हजी जीभ आनी म्हजी मोत उपयोग कर. तुवें उलोवचे खातीर आनी तुवें आलोचन करच्या खातीर हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. आनी तुवें कितें उलयचें म्हणून तूं आशेताय ते म्हज्या मुखांत्र तुवें हांगासर आसलेल्या सर्वांक तांच्या काळजाक पावचे परी तुवें म्हाका अभिषेक केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता जेजू. सगळी तुज्या हातांत हांव सरेंडर करता. म्हाकाच हांव तुका सरेंडर करता जेजू. थँक यू जीसस. थँक यू फादर. थँक यू होली स्पिरिट. हे मागणे जेजू तुझे नावे आमी करता. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू फादर. आमी लास्ट विकांत शिकल्ल्या आमचे आलोचन कशें आमी नवीकरण करचें आनी कशें आमचें जिवीत नवीकरण करून देवाच्या योजना प्रकार आमी कशें जियेचें म्हणून आमी शिकल्ल्या लास्ट क्लासीन. तेन्ना हांव कंटिन्यू करूंक आशेता. सिस्टर रोमन्स 12:1 काडयेत की. आमी शिकल्ल्या गरज म्हळ्यार कितें म्हणून आमी करचे ते नाका जाल्ली कामां न्ही. आमी एक्सप्लेन केल्ले थोडे कार्य कालंगे म्हळ्यार आमी मांस मसली खावचे सोडता पियोवचे सोडता आनी काल पुरो सॅक्रिफायस करता. तें पुरा न्हय एक्चुअली आमी काल तें समर्पण दिता देवाक. तें पुरा न्हय एक्चुअल गरज काल म्हणून हांवें लास्ट हाका एक्सप्लेन केलां. आतां आमी तेंत कंटिन्यू करया. सो रोमन्स 12:1 सांगता तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळटीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजे. हें जावन आमचे आत्मीक बलिदान. हांगा आमी पळयता पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजे म्हणून. आतां ह्या करजवाच्या दिसांनी आमी कितले चड करून देवाक समर्पण काल समर्पण दिलां. देवाक मेसवनचे एक सजीव बली जावन आमकांच आमी अर्पण दिताना कितले तेच रितीन आमी वयल्या मट्टाक पावतांगी म्हळ्यार ते आमकांच कळीत जायना.
आता पूर्ण सोडल्यान आम्ही पळोवचे जाल्यार बली अर्पोवचे म्हणून सांगल्यार एक नेगेटिव्हली आम्ही काणयता कशें म्हणल्यार पयलें पुरा बली अर्पोवचे म्हणल्यार एका मनजतीक बली दिवचे जावन आसा एक प्राणीक बली दिवचे जावन आसा ते तुम्ही आयकला जावंक पुरो आतां ते चलते तसा सुमार कडे बली दिल्ल्या तक्षण काले जाता तांचे केल्ले पुरा पाताक पुसून वेता म्हणले ते एक आसा आतां दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी ते चलोवनूच आसा तशेंच पोरना सरल्यान ते आमी तशेंच पळयता कालेंगे म्हणल्यार बली अर्पून तांणी ती बली अर्पिताना काले जाता की म्हणल्यार त्या मनजातीक ती बली दिताना ती बली यज्ञ बली जावन ती मनजात तेंत मरण पावतली काही सो हांगा आमकां देवाचे उतार काले सांगता की म्हणल्यार ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजे म्हणून हांगा सजीव म्हळ्यार अर्थ काले आता हांगा सजीव बली म्हळ्यार ताचे अर्थ कालेंगे म्हळ्यार मरण बलिदान म्हळ्यार मरणत सो दुसरे ट्रान्सलेशनात ती सेम सांगता यज्ञ बलित म्हणून सांगता आम्ही दुसरे ट्रान्सलेशन पळोवचे जाल्यार तांतूनी तशेंच सांगता यज्ञ बली जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजे म्हणून सांगून हांगा बली अर्पिल्ल्या उपरांत मरण प्रेज गॉड ऐकता गे ऐकता ओके आता बली अर्पोवचे म्हळ्यार काल म्हणटा ताका मरण ताचे उट्टुकूच आसता करेक्ट की डेथ म्हणटा आमी बली अर्पोवचे म्हळ्यार डेथ म्हणून सांगेत सो हांगा यज्ञ बली म्हळ्यार केवल आमकांच आमी या आमची कूड जावंक पुरो आमचो आत्मो जावंक पुरो या आमचे काल पुरो आसा ते सकड सजीव दहन बली जावन समर्पण दिवचे म्हणून अर्थ की या आमचो आत्मो प्राण शरीर काल पुरो आसा सकड देवाक समर्पण दिवचे म्हळ्यार आमकांच आमी संपूर्ण समर्थ म्हळ्यार संपूर्ण तरान मरणाक अर्पोवचे तशें म्हळ्यार हांगा आमी जीव उगडोवन काडूंचो म्हणून न्ही हांगा बलिदान म्हणून सांगता देवाचे उतार सांगता बलिदान जावन तुमकांच तुमी समर्पण दिया म्हळ्यार ताचे अर्थ आमी जीव उगडोवन काडूंचो न्ही आतां थोडे फावटी काल काणयतात म्हळ्यार हे बली अर्पोवचे म्हळ्यार थोडे व्यक्ती अशे काणयतात तर एक कोयती दी हांव आतां ताका गुमटी कातरून काणयता म्हणून सांगून ते अर्थ न्ही आनी थोड्यांक तशें आलोचना येवंक पुरो हे उतार सांगता ना हांवें बली पेटयचे म्हळ्यार अशें कोण ना आतां म्हाका कातरून काणयल्यार म्हज्या लायफान कशें ऑलरेडी समस्या आसात पावसा जेगी या कालें करी जेगी म्हणून हांव त्या आलोचनार कशें आयलां हांगा हांव एकच पटी म्हजी गुमटी कातरून काणयता म्हणून तशें अर्थ की बलिदान म्हळ्यार या बली अर्पोवचे म्हळ्यार खंडीत न्ही तशेंच हांगा देवाचे उतार काल सांगून आसा हांगा हांवें म्हाकाच कातरून काडून घेवचें न्ही पगार म्हजे भितर कळ्ळे पुरा या संवसारी विशयांत कळ्ळे पुरा आलोचन आसात कळ्ळे पुरा म्हजे आशे आकांक्षा आसात या लौकिक रितीर कळ्ळे पुरा म्हजे आलोचन आसात या विशयांत ते सांगून आसा सो अर्थ कालेंगे म्हळ्यार आमकांच आमी बली अर्पोवचे म्हळ्यार हांवें आतां सांगिल्ले बरी आमचे उद्देश जावंक पुरो आमचे कळ्ळे आशा आसात जावंक पुरो आमचे निर्धार आसात जावंक पुरो हे सकडी आमी बली अर्पोवंक तयार आसाचे बली अर्पोवचे म्हळ्यार या यज्ञ बली म्हळ्यार पयले या उतराची समजून नातले कितलेगी लोक काले करतले की म्हळ्यार आता फॉर एक्झाम्पल आता म्हजी बॉडी सूख करता जाल्यार काले करचे पयलेच्या काळार म्हळ्यार सामा करेक्शन तांणी करून काडून ना या उतराचे करेक्ट तांकां समजुनी नासतना काले करनासले की म्हळ्यार इफ आता म्हज्या कुडीत हांव हे पाताक जाला जाल्यार त्या बॉडीक हर्ट करून काडून नासले हिंसा दिवन नासले काही फॉर एक्झाम्पल आता म्हज्या हातात हांव काले जाल्यार सूख जाला जाल्यार हात कातरून काट्ट करचे या हात चिरून काडोवचे या म्हज्या दोळ्यांत हांव काले जाल्यार दोळे कोंकून काडचे तळले पुरा बली म्हणून चिंतून नासले कित्याक म्हळ्यार तांकां करेक्ट उतरांची समजणी नासल्या वरवीं सो असली मस्त कार्य आमी आतां पळयता थोड्या जाग्यार लत पिश्यांची कामां परस चलून आसात कित्याक म्हळ्यार तांकां देवाच्या उतराची समजणी कांय नासल्या वरवीं बली अर्पोवचे म्हळ्यार तांणी तशेंच चिंतलां कालेंगे म्हळ्यार एंत म्हजो हात सूख करता जाल्यार हांवें हात
कट करून उडोवचो त्या दळा म्हजी पातकां बोगसतात म्हणून एक विशय आमकां गोत्ताचे कितें म्हळ्यार आमची कूड आज कितें काम करते आसा मे बी तें बरें जावंक पुरो या पाड काम जावंक पुरो ताका खंयचेय कारण न्ही ताका एकच एक कारण कालेंगे म्हळ्यार आमची मोत आमचे मौन आमचे मौन जावन आसा आमच्या कुडीक सजेशन्स दिवचे आता इफ म्हाका काले एक बरें काम करचें जाल्यार डायरेक्ट हांव वचून करूंक जायना म्हजी मोत पयलीं आलोचन करता करेक्ट गी हांवें एक पाड काम करचें जाल्यार तशेंच या बरें काम करचें जाल्यार तशेंच फर्स्ट म्हज्या बॉडीक सजेशन दिवचें जावन आसा म्हजी मोत फॉर एग्जाम्पल आतां आमी रिट्रीटाक आनी पळय येता आसतना फर्स्ट कालेंगे म्हळ्यार आमी थिंक करता रिट्रीटाक वचूंक आसा म्हणून पयलें थिंक करता ताच्या पयलींच वचून आमची कूड काय वचून थंय बसना वचून रिट्रीट सेंटरांत करेक्ट गी आता त्या चेरा वयर म्हजी बॉडी बसचें जाल्यार फर्स्ट हांव काल करता फर्स्ट म्हज्या मोतींत आलोचन घालता वय हांवें ह्या दिसा रिट्रीटाक वचूंक आसा म्हणून मागीर काल जाता ते आलोचन आयल्या उपरांत म्हज्या मोतीक ते आलोचन आयल्या उपरांत म्हजी कूड वचून थंय वचून चेरार बसता ना ऑटोमॅटिकली वचून म्हजी बॉडी वचून त्या चेरार वचून बसूंक जाता गी सकाळी उठून आमची कूड येवन थंय बसता जाल्यार फर्स्ट काल जावन आसा म्हज्या मोतीक ती आलोचन येचे हांवें फाल्यां रिट्रीटाक वचूंक आसा ती आलोचन आयल्या उपरांत म्हजे बॉडीक ते सजेशन दिता आनी हांव वचून रिट्रीट अटेंड करता फर्स्ट ऑफ ऑल आमी आलोचन केल्या उपरांत रिट्रीट वेल्या उपरांत मागीर आमचे काल डिसिशन्स त्या निर्धाराक लागून आमी आनी आमची मौन आमची कूड तशेंच काम करता तें बरें जावंक पुरो या खंयचें पाड जावंक पुरो सो तशेंच सुमार एग्जाम्पल्स आसात आतां एक पाड काम करचें जाल्यार और बरें काम करचें जाल्यार आमची कूड आपाबेंत वचून कांय ती पाड काम करिना करेक्ट गी आमचें मौन पयलीं डिसिशन काण येता आतां आमकां उतराची जाणवय आसा जावंक पुरो आतां थोड्यांक ना जावंक पुरो बट आमी आसली देवाची उतराची समजुणी आसली जाल्यार आमच्या मोतीक पाड आलोचन येतात गिनांत येतात वय गी वय बट आपाबेंत म्हजी कूड वचून ते पाड काम करता गी ना फर्स्ट म्हज्या मोतीक ती आलोचन येता वय गी मागीर वचून ते म्हज्या बॉडीक ती सजेस्ट करता आणि मेन काल म्हणतात सेंटर पॉइंट म्हणून सांगेत आमचे मौन ते जावन आसा एक सेंटर पॉइंट आमकां खंयच्या कामाक प्रेरण करचें जावन आसा ते आमचे मौन देखूनच आमचे मौन खंय वसना गी थंय आमची कुडी वसना आमचे विश्व जावंक पुरो या काले जावंक पुरो त्या जाग्यार वचचें जाल्यार आतां ह्या पर्टिक्युलर जाग्याक म्हाका ते वचूंक जाय जाल्यार या बरें काम या पाड काम करूंक जाय जाल्यार फर्स्ट म्हाका सजेशन खंय तावन मेळाचें म्हज्या मनांतावन म्हाका मेळाचें म्हज्या मोतींतावन म्हाका मेळाचें सो तशें म्हळ्यार अर्थ कितें पयलें आमचें मौन ताच्या विशयांत आलोचन कर नासाचें फर्स्ट ऑफ ऑल काल कर नासाचें फर्स्ट त्या विशयांत हांवें आलोचन कर नासाचें आनी त्या म्हज्या मनाक गोत्त आसाचें फर्स्ट गोत्त आसल्यार मात्र आमचें मौन आमच्या कुडीक आज्ञा दिता अशें कर तशें कर म्हणून आज्ञा दिता करेक्ट गी येस तशेंच हांगाय तशें सांगता सजीव बली म्हळ्यार आमचें चित्तानुसार काल पुरो आसा सक्कडी आमची कल पुरो आशा आसा जावंक पुरो ही संवसारी आशा केदाळ आमी तें मोड काणयोवन केदाळ आमी देवाच्या खुशे प्रकार जियेता त्या दाळा आमी आनीकी चड काळ जियेता चड काळ म्हळ्यार आमी सांगता आतां मोर्न काणूचें म्हळ्यार कालें कन्नडांत सायसिಕೊಳ್ಳುವುದು म्हणटात काले म्हणटात कोंकणींत आनीक वर्ड आसा गी अपना कल्पे करचे स्वार्थ मोरचे म्हणेत हा मोरचे वय करेक्ट वय वय करेक्ट सो सजीव बली म्हळ्यार तेंत जाता न्ही ब्रदर
वय वय म्हणजे स्वार्थ मेल्यार माज जाता वय बली म्हणजे ते तेंत सेल्फ म्हटल्यार बली जायना वय 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 हांगा तेंत मोर्चे म्हळ्यार आमी न्ही मोर्चे बगर आमचे भितर कळ्ळे पुरा कार्य आसात कळ्ळे पुरा आमचे भितर आशा आसात आणि आमच्या जिवितांत कळ्ळे पुरा राजवट्यो चलोवन आसात गी ते देवाच्या विरोध आमकां वेच्या बरी कर्ण घालतात हे कळ्ळे पुरा आशा आसात ते जावन आसा आमकां पयले येवचे आमच्या मनांत हावन सो आतां फर्स्ट टायम आमी रिट्रीटाक येताना फॉर एग्जाम्पल आतां फर्स्ट टायम आमी रिट्रीटाक येचे जाल्यार आमचे आलोचन कशे आसतात युजली आतां फर्स्ट टायम हांवें येचे रिट्रीटाक काल म्हणून असतात म्हजे आलोचन हेच्या पयल्यांत फर्स्ट टाइम अटेंड करताना आमकां गोत्त आसता देवाचे उतराची जाणवाय आमकां सडावत आसना करेक्ट न्ही फर्स्ट आमी वय रिट्रीटाक येताना आमी काल आलोचन करता म्हळ्यार आतां म्हाका एक समस्या आतां एक पुटी ह्या समस्येतान सुटका मेळ्ळ्यार पुरो म्हाका तितलें जाल्यार पुरो आनी हांव लायफान खुशयेर आसता म्हणून आनी एक कालेंगे म्हळ्यार येवच्या पयल्यांत आमी थिंक करता आतां ही एक रिट्रीट अटेंड केल्यार पुरो ताच्या तक्षण हांवें ग्रस्त जायचे त्या खातीर हांवें रिट्रीट अटेंड करचें आनी ह्या संवसारांत हांवें सगळ्यांच्या की वयर वचचें सगळी काल आमी आमच्याच विशयान थिंक करता करेक्ट की आमी आमच्याच विशयान थिंक करता सगळे आमच्या विशयान थिंक करून जाल्या उपरांत म्हजो घोव बरो जायचे म्हज्या भुरग्यांनी बरें जायचें म्हज्या फॅमिलीन सुडका जोडीचे म्हजी भुरग्यांक बरें काम मेळाचें आनी कोणी हळ्ळे थावन आयल्यान जाल्यार तांचे काल पुरा कृशी आसा तें पुरा बरें जायचें आनी गोरवां तांकां सगळ्यांक समर्पण दितात सगळी आमी आलोचन करता काले हांव 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 हांवच हांगा काल इम्पॉर्टंट पॉइंट आसा तें आलोचन करच्या बदलाक आमी आमचो स्वार्थ काडून आमी रिट्रीटाक येता आतां हें काल पुरा आमचे आशा आसात हें पुरा बली अर्पोवचें म्हळ्यार आमकांच आमी काले मोर्न काडोवचें ह्या काले म्हणटात आतां ब्रदरान सांगलें एक वर्ड आमकांच आमी अर्पूण दिवन देवाची खुशी काल आसा ती आमची खुशी जावन काण घेवचें जावन आसा दहन बली म्हळ्यार ते बलिदान केले वर्ड आसा पळय ते अर्थ हें जावन आसा देवाची खुशी काल आसा ती आमची खुशी करून काण घेवन जिवोवचें जावन आसा हे यज्ञ बली म्हळ्यार तर देवाची खुशी म्हळ्यार कालें देवाचे प्लॅन म्हळ्यार कालें आनी मुखार आमचे खातीर जियेन आसतना कालेंय आसूंक पुरो तें आनी आमी आमी आमचे काले ते स्वार्थ कोण आसा तें पुरो सोडून आनी आमचे आशा आकांक्षा काले पुरो आसात तें पुरो सोडून देवाची खुशी काले आसा देवाचे प्लॅन काले आसा म्हज्या जिवितांत त्या प्रकार हांवें जिवोवचें जावन आसा हे दहन बली आनीक उतार काडया सिस्टर ताचे पयलें काल जाल्यार एक्स्ट्रा ऍड करूंक आसा जाल्यार ऍड करा ब्रदर कंटिन्यू करा सिस्टर प्रेज गॉड मागीर बलिदान म्हळ्यार एक जस्ट एक एग्जाम्पल अशें दिवया की म्हज्या सेल्फाक मरचे म्हळ्यार आमकां गोत्ता आमी आयकलां जायते फावटी आतां एक नर्स हॉस्पिटल काम करता म्हणजे वय त्याचे ड्युटी 8 hours असता वय 8 घंटे ते काम करता डॉक्टर करेक्ट सांगता आज अनेक नर्स येना त्या देखून तुवें 4 घंटे एक्स्ट्रा करीचे म्हणून कळ्ळें की जाल्यार ताणें करूंक मौन आसना बट ते करता ना कुशेन जाल्यार करता करीचे पडटा एडजस्ट करीचे पडटा पूण आतां घरा येवन येताना ताचे भुरगे कठीण तापार आसता म्हणजे ते ताका हांगा कितले 8-4 म्हणटाना कितले जाल्यार 12 hours ड्युटी करून आयल्या पूण घरा येवन त्या भुरग्याक ते काले करता ताचे संग आतां वेळ कसता गी ना गी आपणाची पुरा सण ते आसता चिंता वय की आपणा विशयान चिंता की आपणा विशयान चिंती नासतना आपणा कितले थकल्यार त्या भुरग्या वय विशयान चड गम्मान दिता ते राती न्हिदता म्हणसर ताचे पालन पोशण ताका कितें जाय ते पुरो वय करता वय की वय म्हळ्यार वय त्या वय वेळार ते करता कित्याक म्हळ्यार ताका ते डॉक्टरान सांगले ते 4 घंटे करूंक बारीक कश्ट मारले हांगा ते वय कित्याक करता ते मोगान म्हळ्यार वय आपणाचे स्वार्थचे चिंतिना स्वार्थ आसा आपणाक वय वय फायद
आपणाचो फायदो चिंती नासतना भुरग्याचे बरेपण वय गे वय तशें वय देवाचें उतर सांगता म्हळ्यार आमी आमच्या स्वार्थाक मरूंक आसा म्हणजे प्लेजर म्हणजे सेल्फ म्हणजे कुडीक म्हणजे सेन्ससाक काल चड अट्रॅक्शन जाता काल कम्फर्ट दिता ताचे दोन पयस आसल्यार मात्र आमी देवाच्या रथांत काम करूंक जाता वय वय मागीर मेन इम्पॉर्टंट जालें म्हळ्यार आमी केन्ना जाणां हांव चिंतता आत्म्या प्रमाणे आमी जें चिंतता तेन्ना मात जाता जर तर हांव चिंतता काल एक मनीस म्हाका ही कूड आसा देवान ही कूड दिला म्हाका हांगा संवसारांत गम्मत मारूंक कुशाल करूंक आनी कुडीचे हांव कितले लोक संवसार रितीन म्हणटा 7-70 म्हणून त्या रितीन मनोबळ आसल्यार हांव संवसार रितीन आसल्या वरवीं म्हाका जेजून कितें केलां ताच्या विशीं करेक्ट समजून येनाटल्या वरवीं म्हणजे कुडीच्या सेल्फाक मरूंक जायना केदाळ म्हाका आत्म्या विशयान कळी जाता हांव आत्मो जावन आसा हांव आत्मीक मनीस जावन आसा आत्म्यान कितें परत देवान आमकां लांब आंवक दिला 120 years प्लस ते हांव जाणा जाता आनी जेजून कितें केलां तेज्या वेळार जाणा जाल्यार मात्र म्हणजे सेल्फ हांवें सोडूंक जाता आत्म्या प्रमाणे जेवंक जाता वय Praise the Lord. वय कंटिन्यू कर ओके तेंत आता ह्या संवसारांत जियेत असताना आमी सडावत काल म्हणटात आता हे ब्रदरान सांगल्या बरी ते आमचे स्वंत काल आशा आसात ताका आमी ते सोडून दिवंक आमी तयार आसना आता दुसऱ्यांचे काम आता दुसऱ्याचे काम आसा जाल्यार फॉर एक्झाम्पल आता ते नर्साचे कामा विशयान आता सांगले तो आमचो मनीस म्हणटाना आमचे एक स्वार्थपण येता ते आमी टेक केअर करचे जावंक पुरो या ताका सड्ड टायम दिवचो म्हाका ती पुरा आसानी आसना या काली भोगना म्हाका म्हज्या भुरग्याक हांवें पळोवन काणयतना बट तेंत काम म्हाका आतां भायर हांवें करिचें जाल्यार ते म्हाका मस्त कश्ट म्हूण भोगता कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे काल म्हणटा ते एक स्वार्थपणान आमी जियेता ह्या संवसारांत आमी देवाची खुशी करूंक आशेना बट आमची खुशी करूंक पळयता हांगा तेंत सांगता देवाचे उतार तुमकांचो तुमी बली पेटय म्हळ्यार हांगा आमी मरचे न्हय बागार आमचे भितर आसचे ते काले पुरा स्वार्थपण आसा जावंक पुरो या मसोर आसा जावंक पुरो कले या संवसारी आशांत आमी जियोन आसा जावंक पुरो ते पुरा मोन काणयोन आमी देवाच्या खुशे प्रकार देवाचे प्लॅन कितें आसा देवाचे उद्देश कितें आसा ते समजून काणोवन ते अर्थ करून काणोवन आमच्या जिवितांत ते घालन आमी मुखार वेचे जावन आसा हे बली या सजीव बली म्हळ्यार आता हांगा 2 Corinthians 5:15 काडयेत गी सिस्टर हांगा देवाचे उतार सांगता जियेतेल्यांनी या फुडा आपणा खातीर जिवोवचे न्हय बागार आपणा खातीर मेल्लो आनी उपरांत जिवंत जाल्लो ताचे खातीर जिवोवच्याक तो सोमेस्ता खातीर मेलो हांगा आता म्हजी खुशी काले म्हजी इच्छा काले म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल आता देवाची खुशी कितें म्हणून आमी हांगा समजून काणयता ह्या उतरा प्रकार आता आज सकाळी देवान म्हाका जिवंत उठयला जाल्यार तो एक वर्तो संतोष जावन आसा आनी देवाचे ते एक उद्देश जावन आसा आज सकाळी म्हाका उठयला आनी हो सगळो दीस हांवें देवा खातीर समर्पण दिवचें जावन आसा ते एक देवाची खुशी आनी म्हजे सगळे हे काल पुरा आसा हे संवसारी आशा जावंक पुरो ह्या काल पुरा आमी स्वार्थपणान जियेता ते पुरो सोडून देवाची खुशी कितें म्हणलें समजून काण घेवन त्या प्रमाणे आमी जिवचें जावन आसा देवान तुवें आमकां एक जीव दिलाय ह्या संवसारार आमी जियेत आसतना हे पुरो म्हजी आशा सोन काणोवन आनी ते पुरा काले मोर्न काडून म्हाका हांवें बली अर्पिताना हांगा काल जाता गे म्हळ्यार म्हाका वर्त्या वयल्या मट्टार जिवंक साध्य जाता आमी खंयच्या परिस्थितीर आसा गी या आमी आनीकी थोडो लोक हांगा थोडे जण आसात तांकां काले म्हळ्यार देवाची उतराची जाणवाय आसा जाल्यार देवाची खुशी कितें म्हणून गोत्त आसना देवाचे प्लॅन कितें म्हणून गोत्त आसना ते आनीकी रिवील करून काडूंक तांकां जातना कित्याक म्हळ्यार तांणी चड टायम दितेत ना देवाक चड टायम दितेत ना देवाच्या उतराक चड टायम दितेत ना देवाच्या उतराची जाणवाय तांकां मेळटेत ना आता थोडी काल करतात म्हळ्यार इमिडिएट आता देवाचे उतर मेळ्ळे तक्षण इन बिटवीन सोडतात आता म्हजें काम जालें न्हय म्हाका आतां काल जाय आसलें तें मेळ्ळें आता आमकां ब्रदर्स जावन दी सिस्टर्स जावन दी सांगतात हर एक पटी देवाचे उतार दिताना ते नियाळ करा ते उतरां आयकया तुमी आयकताना ते भावार्थ उपजाता म्हणून कितले एक्झाम्पल्स दिल्यार कितले आमी देवाचे उतार तांकां दिल्यार थोडे व्यक्ती काल करतात म्हळ्यार
काली तांकां एक बेजारायेची जिवीत तांचे भितर आसता ते त्या हातूंत त्या एका सिच्युएशनांत हांव भायर येवच्या खातीर तांणी काले पुरा करतात मागणे करतात आणि इन बिटवीन तांकां तल आलोचना येतात. फॉर एक्झाम्पल आता स्टार्टिंग एक मनीस तो मस्त डिप्रेशनार आसा म्हण चिंतया आता तो एक मस्त कंतींत येता आता रिट्रीट अटेंड करूंक सांगतात कोण घेता एका टीम आमच्या टीम मेंबर्साचे कोण जाल्यार एक रिट्रीट अटेंड करूंक सांगतात ताची फर्स्ट आलोचना कालेंगे म्हळ्यार ताका जाणवाय आसा ना बट जाणवाय मेळ्ळ्या उपरांत ताची आलोचना तो बदलूंक तयार करना एकच पडी ताची आलोचना पहिल्या स्टेजीक येवंक की पुरो कित्याक म्हळ्यार तो जस्ट उतराक आयला आणि सड्ड टाइम तो दितेत ना देवाच्या उतराक आणि तो नियाळ करतेत ना आणि ते नियाळ करनासतना ते काले जाता ते आलोचने आता आम्ही देवाच्या उतरार असताना आमकां येतात कंटिन्युअस मार पडतात पैकी कंटिन्युअस मार पडताना आम्ही काले करता थोडे पटी आमची मोत चंचल जाता ती चंचल जाताना आम्ही काले करता इमिडिएट आम्ही देवाचे उतार काण घेता आणि ते काल परिस्थिती आसात ते कल सिच्युएशन्स आसात आम्ही ते जेजूच्या नावार आम्ही ते शिरापता बट आता स्टार्टिंग त्या आयिल्ल्या व्यक्तीक ताची जाणवाय ना जाल्यार आम्ही सांगता न्ही त्या गिन्याच्या अभावान आता अशें पुरो जाताना त्या मनशाक काल करचे म्हणून कळना तो परत्यान त्याच सिच्युएशनाक वचोंक पुरो अच्छा की वर्स्ट सिच्युएशनाक वचोंक पुरो तेदला परत्यान ताका सांगल्यार देवाचे उतार तुम्ही आयकाचे म्हळ्यार त्या सिच्युएशनार ताका आयकूंक तू जायना कित्याक म्हळ्यार ताका ऑलरेडी ताका तो सरेंडर जावन जाला देवसरा कांय करूंक जायना ओके बट इफ हांवें करेक्शन करीचे म्हणून म्हज्या मतींत आसा जाल्यार हांवें ते निर्धार काण घेवंक आसा आनी देवाची खुशी काले म्हणून म्हाका गोत्त जायचे जाल्यार हांवें ते कंटिन्यू करूंक आसा हांवें ते मुखार वचूंक आसा काणून त्या दळा मात्र म्हाका खंयचे सिच्युएशन येवंक पुरो म्हज्या जिवितांत ते खंयचे व्हडले मार पडोवंक तयार आसात जावंक पुरो मुखल्या जिवितांत ते खंयचेय म्हाका एफेक्ट जायनात कित्याक म्हळ्यार म्हाका ऑलरेडी देवाच्या उताची जाणवाय मेळ्ळ्या हांवें करेक्शन करन काणयला आनी म्हजे एकच निर्धार कालेंगे म्हळ्यार देवाचे उतार सोडून हांव खंय वचना आनी खंयचे दुसरे सिच्युएशन्स येतात म्हळ्यार आतां काली हांगा सताचे उतार आमकां शिकयतात ह्या टिचिंगांत काल सताचे उतार मात शिकयतात आता थोडे आसतात सडन मिराकल पळयतना आता ह्या टिचिंगार आसले सडन ती तांचे माइंड चेंज जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक एक आसता मतींत कालेंगे म्हळ्यार सडन पुरो पळोवंक जायचे आता तुम्ही एक लाख आता देवाचे उतार दिता ना ते चिंतात कालेंगे म्हळ्यार हें कितें आनी वर्क जाता ना हें कित्याक इतले टायम काणत आसा हांचे पुरो कशें गे म्हळ्यार आतां इंग्लीश मेडिसन आहल्या बरी इमिडिएट तांकां रिजल्ट जायचे सो थोडे व्यक्ती तशे माइंड डायवर्ट करून काणयतात आता देवाच्या उतराक येतात परत्यान तशे माइंड डायवर्ट करून काणयतात आनी परत्यान तशे हें देवाचे उतार काले सांगता गे म्हळ्यार कले पुरा आलोचना येता आसतना आता मेन सेंटर हांवें सांगले मेन पॉयंट कालेंगे म्हळ्यार आमची मोत कालेय आसल्यार आमच्या मोतीत हांव येवचें जावन आसा सो हांगा काले पुरा म्हजी आशा कितें पुरा आसा ते येवचे थंय तांवतूस ओके देवाचे उद्देश ये न्ही देवाचे उद्देश दुसरेच जावन आसात आमच्या जिवितांत हें पुरा हांवें सरेंडर करून हें पुरा समर्पण दिवन हें पुरा बली अर्पण हांवें देवाच्या खुशे प्रकार देवाच्या त्या उद्देश प्रकार जिवोवचें जावन आसा हें एक क्रिस्ती जिवीत आतां देवान इतलें पुरा आमच्या खातीर कालें पुरा केला ते ताची समजणी काय पयलीं आमकां आसाचे आनी त्या प्रमाणे आमी जिवोवंक ह्या संवसारान जिवोवंक आसा आता देवान आमकां एक जीव दिला त्या यमपणाच्या उज्यांतले आमकां सुटका दिला आनी आमकां रक्षण मेळ्ळां तर इतलें पुरा केल्ल्या देवाक आमी कितले केल्यार उणेंच जावन आसा करेक्ट न्ही आमी आनी की त्यात लौकीक यात संवसाराच्या हातून शिरकून पडटा कितले जाणवाय आसल्यार परत्यान पडटा आमचो सुस्वार्थ लास्टाक आमी येवन पावता थंयत म्हजो घोव म्हजी भुरगीं म्हजे कुटुंब काल आमी स्वार्थाचें जिवीत जिवन आसा आनी की म्हज्या काल करनासा आमच्याच फॅमिलीक बरें करूंक पळयत आसा आमी म्हजो घोव बरो जायचे म्हजी भुरगीं बरी जायचे आनी म्हजी फॅमिली बरी जायचे म्हज्या न्हवऱ्याची फॅमिली बरी जायचे म्हजी शेजारां बरी जायचे तेंत आलोचना करनासा आमी कोणी भायर वचून देवाचे उतराचे काम करूंक तयार ना कित्याक म्हळ्यार आनी की देवाची उतराची जाणवाय मेळो ना करेक्ट जावन आनी थोडी गोत्त आसली देवाची जाणवाय आसली
मुखार वचनांत कित्याक म्हळ्यार तांकां एक भें आसता हांव आतां भायर गेल्यार काल जाता कोण ना कितें जाता कोण ना आनी म्हाका धरून भितर घालतात कोण ना तले पुरो आलोचन सैतान अन्न घालत आसतना ती काल जाणवाय आसा ती तांणी होगडोवन काणयतात बट एक पुटी आमी करेक्शन करून काण गेल्या उपरांत ना हांवें देवा खातीर हांवें जियोनचें म्हणून निर्धार केला म्हणल्या उपरांत हांवें काल करूंक तयार आसाचें इफ म्हाका आजच आतां ह्याच घडये वचून भायर वचून हांवें देवाचे उतार परगट करचें जाल्यार हांवें तयार आसूंक जाय ती जावन आसा देवाची खुशी काल म्हण ऍड करूंक आसा गी ब्रदर कंटिन्यू करा सर पळय पूण म्हळ्यार ह्या जिजो तुमी गेल्या स्क्रिप्चरा पळयता जियेतलें ह्या फुडें आपणा खातीर जिवनचें न्ही आतां म्हजे खातीर हांवें जिवनचें न्ही जाल्यार हांव कोणा पासून जियेचें आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जगलो ताचे खातीर जियेचें आतां जेजू खातीर जियेचें जाल्यार जेजून म्हजे खातीर कितें केलां ताच्या विशयान म्हाका समजून आसाचें ते जाल्यार मात्र हांव ताचे खातीर जियोंक जाता वयगी आतां एक गोव बायलां म्हणटा ना गोवाक बायले विशयान कोत्ता आसाचे बायले गोवा विशयान गोसाचे त्या मात एकामेकांत आनी विश्वासान मोगान जियोंक जाता वयगी तशेंच हांवें आतां जेजू खातीर जियेचें जाल्यार जेजून म्हजे खातीर कितें केलां ताच्या विशयांत हांवें समजून जोडूंक आसा उतरां मारिफात ते जाल्यार हांव समजून जोडटा हांव जेजून म्हजे पासून इतलें केलां जाल्यार हांवें आतां कालें बरोवंक आसा हाचे पासून हांवें जियेचें हांव देवाचे उतर मुखार कंटिन्यू जावन सांगता जिवन जालो ताचे खातीर जिवनचें आनी सोमेस्त खातीर तो मेलो आमचे खातीर तो मेलो आतां आमी मराचे म्हणना तुमी सांगल्या बरी आमी मरचे गरज ना आमी आतां मराचे आमच्या स्वार्थाक आमच्या सेल्फाक आमच्या कुडीच्या उंडवण्याक आमच्या फायव सेन्ससाक आमी मराचे आमचे मन कालें सांगता ताका संवसार कालें सांगता ताका आमी मराचे ते जाल्यार मात्र आमी ह्या संवसारांत कालें म्हळ्यार फळ दिवंक शकता तर आतां देवाची खुशी काल म्हणून आतां आमकां गुर्त आसा आतां एक आमी काल चिंतेचें म्हळ्यार देवा म्हजी एकच एक आशा कितें गे म्हळ्यार हर एक दीस हांवें तुजो मोग करचें फस्ट ते एक प्रॉमिस आमी देवाक करूंक आसा केदाळे हर एक दीस हांवें तुजो मोग करचें तुजे खातीर हांवें जियेचें म्हणून कोण जावन आसात देवाचो मोग करतली आतां देव आमी सांगूंक सुलाभ देवा हांव तुजो मोग करता म्हणून बट ते क्रिया रुपार आमी दाखयचें पडटा आतां देवाचो मोग करतली म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळण जियोवची जावन आसात त्या प्रकार जियोवची जावन आसात देवान ताच्या उतरांत काल प्रॉमिसीस केल्यात आनी कितें सांगलां गी ते हर एक दीस ते आमचे कर्ण काण घेवन जियोवचे जावन आसा ती जावन आसात देवाची भुरगीं तर मेनली आमी काल करूंक आसा आमचे ते काल पुरो आलोचन आसात संवसारी आशा जावंक पुरो आनी आमचे फॅमिली विशयान आमी थिंक करचे जावंक पुरो आनी आमचे पर्सनल काल स्वार्थ थिंग्स आमी काल पुरा धरून काडून आसा ते सक्कडी देवाक समर्पण दिवन आनी आमचे प्रकार काल आमी काल थिंक करता त्या प्रकार आमी जियेन आसतना आमचे जिवीत संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवन जियोवचे जावन आसा हांगा पयल्यान सांगल्या बरी बली म्हळ्यार आमी मरचे न्ही बकार आमचे संवसारी आशा आनी कितें पुरा आमच्या जिवितांत आमी ह्या लौकीक तरान काल पुरा आमी आशोवन आसा ते मरण काणून जियोवचे जावन आसा आमी हे पुरो कितले देवाक बली अर्पितांव गी तितले आमी देवाची भुरगीं जावन आमकां बदलूंक जाता आनी कितले आमी हे चड आनी चड मरून काणयता तितले आमी देवाक मानवत आसली व्यक्ती जावन जियोवंक साध्य जाता हांगा देवाक समर्पण जावन जियोवचें म्हळ्यार कालें सरेंडर करून जियोवचें म्हळ्यार काल्या खातीर आमी जियेचें तशें सरेंडर करून सक्कडी सरेंडर म्हूण सांगचें की सॅक्रिफायस म्हूण येत आतां एका व्यक्तीक तितले इजी गी ताचे स्ವಂತ काल आशा आसात ह्या संवसारी जिवितांत आसतना तितले इजी आसा गी तातूंत हांव भायर येवंक जायना तर काल सोल्युशन सोल्युशन एकच आसा ताणें देवाचो मोग पयलीं अनुभव करीत जाल्यार माताचे पासून जियोंक जाता
वय तसं मोग अनुभव करीनासतना साध्यात ना देवान म्हजो कितलो मोग केला ताच्या विशयान वय समजून घडल्यार मात ताचे पासून जिवंक जाता हम्म नाजाल्यार आता हांव म्हजे पासूनच जियेता वय आता कितलेगी यात स्वार्थ खातीर आमी मस्त देवा तावन पयस पावल्या आमच्यान तो स्वार्थ चिंतून एक पटी आमी देवा लागीं वचचें म्हणून एक निर्धार काडून घेता परतन आमचें मायंड डायवर्ट जावन आमी पयस जाता कित्याक म्हळ्यार थोडे पटी काले जाता की म्हळ्यार आमचें तें स्वार्थपणूच आमकां आमचें मन आमचें कंप्लीट मन आमी त्यात आलोचनार आमी बुडोवन काडून घेता कालेंक म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या विशयान थिंक कर तेन्ना हांवें सांगल्या बरी हांव म्हजी फॅमिली म्हजो घोव म्हजी भुरगीं तेन्ना आलोचन करून आमकां विसर पडटा की देवान आमकां एका उद्देशा खातीर हांगा नेमला ते आमकां विसर पडटा आनी आमी काल ते देवाच्या खुशे प्रकार जियेचे ताचे प्रकार जियेनासतना आमच्या स्वार्थ प्रकार आमी जियोंक आशेता इवन देवाची जाणवायची देवाच्या उतराची जाणवाय गोत असल्यार काले म्हणटे एक्झाम्पल्स आसात की ब्रदर खंयच्या सिस्टर तेन्ना आतां जाणवाय आसल्यार थोडे पटी आता दुसऱ्या आलोचनाक पडून आता मस्त लोक तसोच जाला न्ही ब्रदर वय 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 म्हळ्यार आनी कितें सांगलें तर आमचो व्हडले दुस्मान खंय ना आमचें मन हम्म आमचें मन आमकां चलयता तुमी सांगल्या बरी आमी खंयचीय एक मनांत डिसिशन काडून गेल्यार मात्र ते आमच्या कुडीर आमी कार्यरुपाक घालूंक जाता वयली तर हांवें देवा पासून जियेचें जाल्यार म्हजें मन देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलचें पयलें त्या दाळा म्हजें मन देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलता त्या दाळा ही म्हजी कूड आहा पळय त्या प्रमाणे काम करता आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आतां मनांत म्हाका एक वेहिकल या गाडी काडूंक जाय जाल्यार म्हजें मन खंयच्या विशयान चिंतता ताका जाय जाल्लें हांव घडये घडये पळयता वयली ताका जाय डॉक्युमेंट्स ताका कशे पयशे काले करचे ताच्या विशयान हांव म्हजें मन एक केल्ले वरवीं दुसऱ्या दिसा सकाळी एक कूड काले करता त्या दिशेन काम करूंक येता वयली चड ताका जाय जाल्यार त्यात आतां देवा पासून हांवें जियेचें जाल्यार या जेजू पासून हांवें जियेचें जाल्यार जेजू विशयान हांवें चड आनी चड हांवें समजोन काडचें उतरां मारिफात ताच्या विशयान हांवें चड आनी चड म्हज्या मनाक हांवें ट्रेन करचें आतां आत्म्याक ट्रेन करूंक ना आत्म्याक घरा बसता म्हणजे प्रॉब्लेम आतां मनांत आसली म्हाका ल्हानपण काल संवय जाल्या म्हळ्यार हे मन हे संवसार काल सांगता ते एकी बिलीव करता आतां फाल्यां पेपरान काल एक न्यूज येवंदी ते एकी बिलीव करता वय कित्याक ते म्हाका पळोवंक दोळ्याक दिसता हांवें ते अनुभव केले थोड्या संगतींनी पूण देवाच्या उतरान केल्ले एकी बिलीव करना हे मन कित्याक म्हळ्यार दोळ्याक देवाच्या उतरान काले बरयला ते दिसना आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार सिंपल एक ताच्या गायनी गुण जाला म्हळ्यार अर्थ तूं भलायकेवंत तुका पिडा म्हणली येवं नजो पूण संवसार काल सांगता पिडा मनशाक येनासतना रुखाक येची की देव सांगता तुका हांवें लांब आऊंक दिला बरी भलायकी दिल्या वयली पूण म्हजें थिंकींग जालें म्हजें चिंतप जालें हे पिडा मनशाक येत म्हणून कळ्ळें न्ही पूण तसो तो अर्थ न्ही त्या देखून म्हजें मन हांवें मस्त ट्रेन करूंक हांव कितलें म्हजें मन हांव ट्रेन करता देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें आलोचन बदलिता त्या दाळा मात ह्या संवसारांत अलौकीक जिवीत जिवंक जाता म्हज्या स्वार्थाक मरूंक जाता आतां तुमी बलिदान म्हळ्यार सॅक्रिफायस आमकां अर्गां दिवंक सुलाभ वयली अरे एका केल्ल्या उपकाराक अर्गां बलिदान म्हळ्यार जालें सॅक्रिफायस म्हळ्यार म्हाका कितें चड लायक आसा तें हांवें सोडचें आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार म्हाका आयस्क्रीम लायक आसा म्हणजे दिया पूण म्हाका सोडूंक मन ना पूण हांव कालें करता एक कंडिशन आहा म्हज्या भुरग्यान आयस्क्रीम केल्यार ताका प्रॉब्लेम जाता एक एग्जाम्पल दिवचें त्या देखून हांव कालें करता ते म्हजे मोगाची वस्तू हांव सोडूंक तयार आसा ताचे पासून ताका म्हणजे सॅक्रिफायस हांव ताच्या मोगा पासून तशेंच म्हाका देवाचो मोग कितें म्हूण कळ्ळ्यार जेजून म्हजो कितलो मोग केला म्हूण समजल्यार मात्र ते म्हाका सॅक्रिफायस करूंक जाता सॅक्रिफायस एग्जाम्पल सॅक्रिफायस म्हळ्यार म्हजो वेळ हांव हेरांक दिता देवाच्या उतार वचून तांकां शिकयता आनी कश्टांत आसतना तांच्या गरजेक वचून पावता तांणी कॉल करतना तांच्या घरा वचून हांव मिनिस्ट्री करता केदार जाता ते देवाचो मोग अनुभव केला म्हाका
मागीर नाजाल्यार होय. ते साध्य ना. ओके, प्रेज गॉड. Praise God. आता अनेक वर्ड उपयोग करता हांगा रिझर्वड म्हणून देवाक रिझर्वड जाल्ली आमी. सो हांगा एक एग्जाम्पल दिता हांव. हांगा रिझर्वड म्हळ्यार देवाक आमी रिझर्वड जाल्ली म्हणून. सो आता फॉर एक्झाम्पल आता आमच्या घरांत आमी थोडी आयदनां यूज करता आणि थोडी आयदनां आमी काल करता गोणयेंत बांदून घालून वयर काण दवरता. ते आमी केदाळा भायर काडटा. केदाळा फेस्तां येतात या केदाळा गेस्ट पुरो येतात तेदाळा मात्र ते आमी भायर काडटा. होय. सो ते कित्या खातीर आमी सेपरेट दवरता? फेस्ता खातीर ते कित्याक म्हूण काडटा? आता आमी डेली यूज करतली आयदनां आमी त्या दीस यूज करना. ती केदाळे स्पेशल असतात देखून आमी ते रिझर्वड करून दवरता. फेस्ता खातीर मात्र, गेस्टां पुरो येताना मात्र. आणि काल म्हणटात तशेंच देवानी आमकां रिझर्वड करून गेला. देव काले आशेता? देव काले आशेता की म्हळ्यार आता आमी क्रिस्त जावन आमी सुटका जोडल्या. आमी ऑलरेडी आमी काल पुरो आसा कितें पुरो आसा आमचे भितर तें पुरो देवान तें पुरो क्लियर करून जाला. आनी तुमी सांगल्या बरी आमी ऑलरेडी गूण जाला म्हणून गोत्तसल्यार ते तक्षण काणूंक तयार जायना आमी. आमी काल दोळ्यांत पळयता ते मात्र पळोवंक आशेता. हांगा रिझर्वड म्हळ्यार तशेंच आता देवान आमकां ऑलरेडी रिझर्वड करून काणून जाला बट स्टील थोडे फावटी काल जाता आमचे आलोचन थोडे फावटी संवसारी आलोचनाक बदलून काण घेता. इतले रिझर्वड करून काण गेल्यार हांव परत्यान म्हजें आलोचन काल करता. म्हज्या घोवा खातीर, म्हज्या भुरग्या खातीर या म्हज्या कुटुंबा खातीर हांव रिझर्वड करून दवरता. बट देवाची खुशी काले, देवाची खुशी काले म्हळ्यार हांवें ताचे खातीर काम करूंक आसा. हांवें ताचें येवजण हांवें मुन धरून व्हरूंक आसा. तें जावन आसा. ताचे खातीर म्हाका रिझर्वड करून दवरला. आनीक काले म्हळ्यार आता हांवें ओडोल सांगल्या बरी ते यज्ञबली म्हणटाना ते एका मनजातीक जिवशी मारचें पळय की. आता ते जिवशी मारतना ते ओद्दाडून मरता ते. करेक्ट न्हय? आता आमी इतले वर्सां इतले कालें पुरा धरून काणयलां पळय भितर आमच्या भितर कालें पुरो आसा पळय ते ग्रीप करून काणयलां. आमचे पाड आलोचन जावंक पुरो, आमचे स्वभाव आसूंक जावंक पुरो आनी काले म्हणटात आमची आशा आसा जावंक पुरो या संवसारी विशयान सांगचें जाल्यार ते आमी पुरा भितर आमी रिजर्व करून काणयलां. ते काले कंट्रोल करून काण गेलां ऑलरेडी भितर. आता हांवें तें भायर काडचें जाल्यार हांवें कालें करीचें. तातूंत हांवें सुटका जोडीचें जाल्यार हांवें पयलें कालें करीचें देवाच्या उतराची जाणवाय पयलें हांवें जोडीचें. देवाचो मोग हांवें अनुभव करीचें. आनी सडन वचून हांवें बसून एका दीस रिट्रीट आयकून हांव आतां चेंज जालो म्हाका हें उतार टाकचें जालें म्हळ्यार चेंज जाला म्हणून अर्थ गी. आता सडन वचून हांव रिट्रीटाक बसता आनी हें एक घंट्याचें उतार हांवें आयकलें आनी म्हाका कालें की भोगता म्हाका टच जालें. हांव ब्रदरा कडेन सांगता वचून म्हाका टच जालें हें हांव संपूर्ण चेंज जालो. एकच फावटी वचून आमी तशें सांगूंक जाता गी जायना. आमी कितले सारकेंच केल्यार इमिडिएट चेंजीस पळोवंक आमकां जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां चड आनी चड ताची जाणवाय मेळाची. सडन वचून सडन एकच घंट्यार बसून हांवें कालें म्हणटात ताची समजुणीकाय नासतना ताची जाणवाय नासतना आनी म्हाका ह्या एरियांत चेंज जायचें त्या एरियांत चेंज जायचें म्हळ्यार जायना. बट हांवें चेंज जायचें जाल्यार हांवें कालें करीचें आतां खंयच्या पर्टिक्युलर एरियांत म्हाका चेंज जावंक आसा तें उतार सांगतना त्या ब्रदराच्या मुखांत्र या एका मणयराच्या मुखांत्र ती उतरां येताना त्या दळा म्हज्या मोतीक ते एक कालें म्हणटात मुन्सूचने म्हणटात पळय ते येजें म्हज्या हाका तोपता तें वय ह्या एरियांत हांवें चेंज जावंक आसा. येस जेजू हांवें ह्या एरियांत चेंज जावंक आसा. हांगा हांवें बदलावण करूंक आसा. तें जावन आसा ही कालें म्हणटात बदलावण. देवाच्या उतरा प्रकार बदलूनचें. आता एक आमी निर्धार करून काणयचें ह्या वेळार एक निर्धार करून काणयचें कालें म्हळ्यार हांवें चेंज जायचें. आनी स्पेशली रिट्रीटाच्या वेळार आमी पळयता आमी कोणाक एग्जाम्पल आमच्या क्रिस्तांव लोकांक आमी एग्जाम्पल दिवया. थोडे फावटी काल जाता की म्हळ्यार आतां आमी एक प्रिचींग आयकूनच आसता बट काल गोत्ता थोडे काल चिंतात गोत्ताय मोतीर चिंतात हें आतां म्हज्या कुशीन आहल्यार करेक्ट आतां नेबराक आमी आपूण हाडना जाल्यार करेक्ट सांगलें ब्रदरान हें ताका बरें लागलें हें उतार म्हणून सांगता. बट तर आमकां काल्याक हाडून बसयलां तें करेक्ट न्हय. आतां ताका हाडून हांव आतां चिंता जाल्यार
आता हे उतार ताका समाधी ते तसा ब्रदर म्हणून ते ताका बरे लागच्या बरीत दिले ब्रदरान म्हणून सांगचे जाल्यार आमकां खाला काडून बसयला तर टाइम वेस्ट करून घे हा आता तशेंच चिंता न्ही आता परत्यान आमी गोबयला बसला जाल्यार ते उतार एक उतार कालेंगे एक ब्रदर सांगता ना बायल सांगता सांगा ब्रदर आनी की सांगा ब्रदर म्हज्या घोवाक बरें लागाचे ते म्हणून तशें चिंता हा आणि परत्यान घोव घाले चिंता घोवी तशेंत चिंता हे म्हज्या बायलेक सांगले ब्रदरान करेक्ट सांगले ब्रदर आनी की सांग म्हणून तशें आलोचन करता बट तशें आलोचन करून बसचे जाल्यार आमकां ते हाडून पावयचे म्हणून आसा की देवाक करेक्ट कितें Strong. आता तशेंच कितलेगे आलोचन करून येवन बसचे आसात रिट्रीटान देवाचे उतार तांकां म्हणून काडनात बट खुशी नासल्याक ते लागते तसा म्हणून तांकां काण घेतात आसात तांकां ते हें करतात तांकां बोट दाखयतात हे करेक्ट उतार ते ताकाच सांगले म्हाका म्हणून हांवें केदाळ काणोवचे तर म्हाका म्हणून काणे नासतना हांवें आनेकल्याक कशें सांगचें आता हांवें काणगे नासतना हांवें ताची जाणवाय जोडी नासतना म्हाकाच हांवें चेंज करनासतना हांवें आनेकल्याक ही जाणवाय दिवंक जाता गी जायना आता एक आमी टिचींग आयकताना आमकां पवित्र आत्मो एक एक विशय कळयता आमकां हेल्पर जावन आसा पवित्र आत्मो करेक्ट गी होय आता आमकां आमी आतां टिचींग काल आयकता ते टिचींग काल त्या ब्रदरान दिवचे न्ही पगार आमी कशें चिंतीचे पवित्र आत्मो म्हजेडे उलोवन आसा म्हणून हांवें चिंतून ते टिचींग हांवें आयकाचे त्या दळा काल जाता त्या दळा ते म्हाका शार्प जावन म्हाका ते तोपता ते दोनी कुर्शी जावन म्हाका ते तोपता ना ते काले म्हणटात डबल हेड स्वॉर्ड म्हणटात पळय तशें तोपतना त्या दळा मात्र म्हजे थंय ते चेंजीस करूंक जाता कित्याक म्हळ्यार दोनी सायड ते शार्प आसा दोनी सायडीन तोपतना म्हाका कशें जायचे आनी की चड तोपता न्ही डीप जावन तोपता ते त्या दळा काले जाता त्या दळा म्हाका चेंजीस करूंक जाता म्हाकाच हांवें खंयच्या एरियांत चेंज करूंक म्हणून हांव बसल्यां थंय वचून या हांव खंयच्या कारणा खातीर येवन हांगा बसल्यां खंयच्या एरियांत म्हाका बदलावण जावंक आसा ते खंडीत ते तोपतना त्या दळा चेंजीस करूंक जाता आनी चेंजीस जातात 100%. आता थोडे पटी सांगतात तो लोक येवन बसले दाक्षान सांगतात हांव ह्या एरियांत चेंज जाला आनी म्हाका मस्त बदलावण जाला म्हणून ते इमिडिएट जावचें काम न्हींत न्ही करेक्ट आमी जाणवाय जोडी नासतना ते खंडीत साध्य ना कंटिन्युअसली हांवें देवाचे उतर नियाळ करूंक आसा ताची जाणवाय चड आनी चड करूंक आसा त्या दळा आमकां पवित्र आत्मो पूर शिकयता ते तोपल्यार मात्र कशें ते उतार येता ते आमी तोपून काण गेल्यार मात्र वय ह्या हातून हांवें चेंज जावंक आसा म्हणून हांवें चेंजीस करून काण गेल्यार मात्र ते उतार हांवें आनेकल्याक दिवंक जाता आनी हांवें खंय चेंजीस केल्यात खंयचे उतार म्हाका ते जिवीत दिल्लें देवाची वळख करून दिल्ली ते उतार हांवें करेक्ट करून म्हाका चेंजीस करून काण गेल्यार मात्र हांवें आनेकल्याक वचून सांगूंक जाता पळय म्हाका अशें अशें जालें म्हज्या जिवितांत अशी अशी जाली हांवें ह्या एरियांत पर्टिक्युलरली चेंज केलें त्या दळा कितलेगी आत्मे बचाव करूंक आमकां साध्य जाता नाजाल्यार बेश्टे येवन रिट्रीटार येवन बसून काल हें ताका सांगलें हाका सांगलें समा आयक तूं आयक म्हणून ते झगडून बसच्या बदलाक हें उतार म्हाकाच पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलां हें हांवें करेक्शन करून काडूंक आसा हातूंत हांवें आनीकी मस्त जाणांक मस्त कितलीगी जाणां आसात ह्या संवसारांत देवाची उतराची जाणवाय नासतना कितलेगी आत्मे होगडोवन काण गेल्यात ओके तांकां पुरा बचाव करूंक साध्य जाता करेक्ट न्ही ताचे पयले आतां आमी काल म्हणटा ताचे पयले आमी मरच्या पयले आमकां एक काल ते देवान प्लॅन करून दिलां ते काल प्लॅन आसा ते आमी फुलफील करूनच आमी आमचें लायफ सरेंडर करूंक आसा करेक्ट न्ही ब्रदर होय होय तेंचे उतार म्हजे कणकान घ्यायचे पर्सनल आता एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार जेजू क्रिस्त ते असलेल्या दलाला संपातीर म्हजो देव म्हणजे सर गजांनी उदारपणे पावतलो पावला ते उतार हांवें की काण घेता पूण दुसरे हर एक उतार म्हाका करेक्शन करचे हांव काण घेवंक तयार ना जाल्यार म्हणजे ते चेंज आसूंक जायना आता एक्झाम्पल ताच्या गायनी गुण जाला ते उतार हांव काण घेवंक थोडी तयार आसात
पूण करेक्शन ते उरता तूं बोक्सूंचे जावन दी ऑफेन्स ऑफेंडेड जावचे जावन दी ते स्वार्थाक मोर्चे जावन दी ते म्हाका न्ही ते ताका समजलें म्हाका खंयची गरज आसा ते मात हांव काणी येता जायत्या फाटी तशें न्ही देवाच्या उतरांत परफेक्शन म्हळ्यार हर एका संगतीन आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार थोडी एका संगतीनी तूं जेस्तेक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार एका संगतीन परफेक्ट आसता आनी एका संगतीन इनपरफेक्ट आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार पळय एकल्याक अंगडीक गोव बायल येता ओके एग्जाम्पल गोव बायल येताना परचेसिंग बरें करता तो परचेसिंग जाल्या उपरांत तो बॉक्स काडून सीदा येता ती गोव बायला तो बॉक्स सीदा अर्जंटार तो येताना एक गाडयेर पळयतात काले पुरो सामान पळयताना काले पुरो पयशाची बंडल आसतात त्या बॉक्सार आतां तांकां खाले करचें म्हणून कळना की आमी परचेस केल्ले वस्तू नात पुरो पयशे आसात खाले करचे म्हणून तांणी कपल्स आहा पळय डिसायड करतात की आमचे न्ही आमी ताका रिटर्न दिवचे फाटीं वचून दिवचें म्हणून फाटीं वचून येतात फाटीं येतना सांगता जाळे अशें आमी परचेस केल्ले वस्तू न्ही खाली बॉक्स चेंज जाला पळय पळयताना ताका बारीक विशय तो सोदून आसता तो अंगडीकार म्हणजे पयशे खंय गेले कळ्ळें न्ही जाल्यार ताका बारीक विशय जाता हेणी इतले हॉनेस्ट ही जोडी जावन आसा इतले संवसारांत कोणीय इतले तातूंत इतले पयशे आसले की तुमी लेख्या लागीं आसात आमी लेख्याला मस्त आसा पूण आमी तुमी कित्याक ते परत फाटीं हाडून दिले म्हूण विचारता तो ताका तो म्हणटा कितले म्हणल्यार आमचे पयशे न्हय ते देखून हांवें ते फाटीं केले तुमकां ताका भारी खोशी जाता अंगडीकाराक आजकाल ह्या रितीचे मनीस ह्या संवसारांत आसात घेवन लोकां लागीं एक काम करया आमी मिडियाकाराक आपोवन हाडया आमी हांव जे एका प्रेसाक आपोवन हाडटा तुमी इंटरव्यू दिया तशें म्हणटा तुमचें पुरो नांव संवसाराक कळोवन दी अशे विशय जाल्ले म्हणून ताका ती म्हणटा नाका 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 दया कर नाका 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 आमकां ते गरज ना ना तुमी इतली बरी कामां केला हांव सांगता नाका नाका आमकां ते नाकाच करचेच नाका म्हणटा लास्ट ती जोड्यान तो धरलो म्हणटा प्लीज एक काम करनाका तो अंगडीकार विचारता खाले तुमी इतली बरें काम केलां कोणी अशे पयशे दिले फाटीं हाडून दिनात तुमी हाडून दिला कित्याक नाका म्हणटाय वय हे हाडून दिला वय आतां दिल्यार तूं खंय म्हणे मिडियांत पुरा न्यूजपेपर पब्लिसिटी म्हाका प्रॉब्लेम जाता म्हणटा म्हाका प्रॉब्लेम नाका विशय तुका कशे प्रॉब्लेम जावचे ते न्ही खाले म्हळ्यार विशय आतां म्हजे सांगात आसा पळय ते म्हजे बायल न्ही जर तर तूं आमची पब्लिसिटी केल्यार म्हज्या बायलेक विशय कळटा समजलें म्हळ्यार तसो अर्थ कालो म्हळ्यार हो मनीस एका विशयांत ऑनेस्ट आसा खंयच्या विशयांत पूण अनेक विशयांत पडला समजलें अनेक विशयांत पडला म्हळ्यार देवाच्या आजारपणान येताना आमी हर एक संगतीन परफेक्शन येवंका आमी कितें ह्या विशयांत हांव रायट आसा पूण अनेका विशयांत हांव पडटा त्या देखून आमचे देवाचे उतार काम करिना आमकां एक कारण हे आमी एक संगतीन मात घट रावले हांव देवाचे उतार एक मात काण म्हणटा अनेक उतार ते म्हाका न्ही ताका तुज्या दुस्मन असो मकर ते म्हाका न्ही ताका हांव ना हांव करूंक न्हय म्हळ्यार समजलें हे विशय तुमकां म्हळ्यार तो मनीस ते ऑनेस्ट जावन केलें ते बरी काम न्ही एक्चुअली बरें काम न्ही ताणें रिटर्न केल्लें पूण अनेक रितीन ताचो संबंध ते रॉंग न्हू समजलें ते एक ब्लॉक ताच्या जिवितांत समजलें आमी आतां उजवाडांत आसा म्हणटा हांव जर तर उजवाडांत आसून हांव काळोखांत सांपडल्यार हांव केदार आदलोन पडटा सांगूंक जायना वय तशेंच देवाच्या उतरांत परफेक्शन येजें जाल्यार हर एक एरियांत हांवें ट्राय करूंक आसा आतां एग्जाम्पल हांव म्हाका आतां फोटो मारची संवय आसा जावं बरो हांवें कालें करूंक आतां ते हांवें स्टेप बाय स्टेप ट्राय करीचे समजलें देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें प्रयत्न करूंक आसा ते जाल्यार मात तें परफेक्शन येता ते जाल्यार जाता हर एक उतार तुका म्हूण काणी गेल्यार पर्सनलायज केल्यार तुमी सांगले बरें हे उतार ताका गोवाक हे उतार बायलेक हे ताका शेजाऱ्याक तशें जाल्यार बिलकुल आमच्या जिवितांत चेंजीस येना केदळ हर एक बायबलांत कितें बरयलां हर एक तें म्हाका म्हजे पसून केदळ हांव काणी घेता ते जाल्यार मात म्हज्या जिवितांत ते चेंजीस येवंक जाता अनेक काल म्हळ्यार म्हजेच एक टेस्टिमनी हांव सांगता ह्या उतराक येवच्या पयलें म्हाका ह्याच्या उतराची जाणवाय नासली
म्हाका एक सिच्युएशन आयलें म्हळ्यार मुजे अनिता सिस्टरीचे नंबर सेव नातले एक त्या सिच्युएशनार म्हाका काल करीचे म्हणून गुर्तुना कोणाडे उलयचे कितें करीचे म्हाका गुर्तुना बट म्हाका गुर्तुना एक देवाचे प्लॅन जावंक पुरो हे हांवें सेव करनातले नंबर ते सिस्टर अनिताचे म्हाका कोणेंगी दिल्ले एका टायमार बट एक दीस कालें जालें म्हळ्यार एक सिच्युएशन म्हाका आयलें म्हाका कालें म्हळ्यार म्हज्या मोतीर कळ्ळें बरो नेगेटीव आलोचन येवन आसात हांव तहल्या परिस्थितीक येवन पावल्या आनी जस्ट म्हाका गुर्तुना होली स्पिरिटान म्हाका हेल्प केलें म्हाका गुर्तुना त्या दीस म्हाका गुर्तुनातलें होली स्पिरिटाचे विशयान म्हाका गुर्तुनातलें देवाच्या उतराची जाणवाई म्हाका नासली देवाच्या मोगा विशयान म्हाका गुर्तुनातलें बट स्टील त्या दीस हांव व्हॉट्सअप स्क्रोल करताना म्हाका एकच एक नंबर मेळ्ळे सिस्टर अनिताचे ओके इमिडिएट हांवें सिस्टरीक कॉल केलें आनी तिने म्हाका सांगलें तूं इमिडिएट घरा ये म्हूण सांगून आनी तिचे ते उलयतना ना जाल्यार काल जाता आहलें हांव त्याच दीस मुझे काल रॉंग डिसिशन काणे तेलिंगी मुझे नेगेटिव्ह थॉट्स येवन हांव काल करतलें म्हाका गुर्तुना तेंत ते एक काल म्हणटा ते हांवें देवाच्या प्लाना विशयान आमी उलोवन आसा हांव त्या खातीर हांवें एक टेस्टिमनी सांगची त्या दीस म्हाका सिस्टरीन म्हाका गायड केल्या उपरांत त्या टायमार आमकां ह्या उतराची जाणवाय नासली बट स्टील तिने म्हाका ते समजुनीकाय दिल्या उपरांत म्हाका समजलें देवाचो मोग म्हळ्यार कितें म्हणून मागीर नेक्स्ट हे टिचींग मेळ्ळ्या उपरांत ही परत्यान आमी पडल्या हांव पडल्या मस्त सुमार पटी पडल्या कित्याक म्हळ्यार हांवें इमिडिएट टिचींग स्टॉप केलें आनी बरोवचें स्टॉप केलें आयकूनचें स्टॉप केलें वयल्यान मार पडतना त्या वेळा म्हाका चड नेगेटीव थॉट्स येवंक स्टार्ट जाले टिचींग बरयतनाय नेगेटीव थॉट्स येवंक स्टार्ट जाले एक पटी कालें जालें म्हळ्यार ते इम्बॅलन्स म्हणटात पळय कंप्लीट बॅलन्स नातल्या बरी जालें म्हजें जिवीत कित्याक म्हळ्यार इशिनी न्हय तिशिनी न्हय म्हणल्यार बरी जालें आनी हांगा काल हांव आज एक्सप्लेन केलें पळय हाचे खातीर जियोवचें ताचे खातीर जियोवचें म्हणून तशें म्हजें जिवीत जालें हांव हांचे खातीर जियोवचें बरें तांचे खातीर जियोवचें बरें जालें हांवें तें करेक्शन काडूं नासलें त्या टायमार आनी नेक्स्ट केदोळा म्हाका सिस्टरीन मस्त पटी गायड केलें ह्या विशयांत आनी ती उतराची जाणवाय तिणें म्हाका दिली आतां ह्या स्टेजीर येवन पळोवतना म्हाका आतां कळटा त्या दीस हांवें तें करेक्शन काणगे नासलें तर आनीक हांव तें म्हाका एक मस्त काल म्हणटात तें सेन्सिटीव मायंड म्हणटा तशें हांवें एक सांगलें तक्षण म्हाका दूख येवचें आनी हांचे उतराक रडचें तांचे उतराक रडचें तें पुरो येवन नेगेटीव थॉट्स येवन फुल्ल डिप्रेस्ड जाल्लें हांव कोणाचे उतार आयकून म्हळ्यार हांवें देवाच्या उतराक सरेंडर जायनासतना ताची जाणवाई हांवें काणगे नासतना हांव हांगा लोक म्हाका कालें सांगता म्हजी कुटुंबाची म्हाका कालें सांगता आसा तें आयकूंक स्टार्ट केलें हांवें त्या दळ हांवें कालें केलें म्हजें कंप्लीट हांवें नोट्स करच्यो रावयलो हांवें कंप्लीट म्हजें लायफ ह्या लोकांचे व्यक्ती कालें म्हणटात पळय तांचें आयकूंक स्टार्ट केलें हांवें तांचें आयकूंक स्टार्ट करतना म्हजें लायफ इतलें वर्स्ट जालें की परत्यान हांव पडली परत्यान म्हणटाना आनी की म्हाका ते होली स्पिरिटान हेल्प केल्ले सिस्टर अनिताच्या मुखांतरत ती गडे म्हाका सांगूनच आसली तूं आयक तूं कंटिन्यूस आयक तूं टिचींग आयक तूं नोट्स बरय म्हणून आतां आजून मिशेरी हांव एक दीस नोट्स बरय नासतना रावना इफ म्हाका एक वन डे मिस जाल्यार हांव नेक्स्ट डे तो आनी वो नोट्स ओट्टू करून बरयता आनी ताचे नियाळ करता आनी म्हाका पयलें समजनातलें आतां कन्नडा टिचींग म्हाका आयकताना करेक्ट म्हाका समजनातलें कित्याक म्हळ्यार ब्रदर इल्लें फास्ट सांगतना म्हाका अर्थ जायनातलें मागीर ते होली स्पिरीट गायड करता कालें तो कितलें फास्ट उलयल्यार ते करेक्ट म्हणटा समजता आतां आमी तोत्तो नोट्स आमी आतां कोंकणींत आमी सांगूंक की आमकां इतलें इजी जाता कित्याक म्हळ्यार ते पवित्र आत्म्यान आमकां गायड करचें जावन आसा देखून हें एक बेस्ट टेस्टिमनी कालें म्हळ्यार हांवें करेक्शन करनासतना इतलें पुरो जालें बट इमिडिएट हांवें करेक्शन केल्या उपरांत हांवें आतां कंपेर केल्यार पयलींच्या जिवितान आतांचें कंपेर केल्यार तें एक पीसफूल जिवीत हांव जियोन आसा आतां सिच्युएशन्स येवनूच आसात वयल्यान मार पडूनच आसात बट हांव डिपेंड जालें देवा वयर आनी तो संपूर्ण करून म्हाका काल म्हणटात ताणें कंप्लीट कवर करून दवरला आनी होली स्पिरीट म्हाका हर एका सिच्युएशनांत गायड करून आसा प्रेज गॉड प्रेज गॉड Yes. कोणाक काल विचारूंक आसल्यार विचारा टिचींगार वयर प्रेज गॉड काय ना जाल्यार आमी निमाणें प्रार्थना करया कोणी मनीस शिकयतात की अर्घ प्रार्थना वेळ जालो प्रेज गॉड
Bapace, Putrace आणि पवित्र आत्म्याचे आमेन. मगळा बापा यावर त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्गान दिता परत आयच्या दिसा तुझ्या उतरा मारिफात आणि या बहिणी मुखांतर जायची सतत तुवें आमकां उगडापी केल्ल्या पासून आम्ही तुका अर्गां दिता पहिल्यान पहिले केदाळा आम्ही आमकांच बली जावन भेटयता म्हणजे आमच्या स्वार्थाक आम्ही मरता आमचो फायदो पळयनासतना हेरांच्या फायद्या पासून आणि तुजे खातीर आम्ही जियेता तेन्ना ह्या संवसारांत आम्ही एक जैते म्हणतो जीव जिवंक जाता म्हणजे सत आमकां कळीत केलाय कित्याक तू ह्या संवसाराक आयलोय आपणाचे स्वार्थ तुवें पळोवंक नाय तू आमचे पासून आयलोय आमचे पासून तू मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलोय आणि आमचे एक देव मनीस जावचे म्हळ्यार ते सादारण न्ही ल्हान विशय न्ही ते एक वर्ते कितलो खालतो जालोय त्या खालतेपणा वरवीं आज आमी त्या तुझ्या त्याग सॅक्रिफायसा वरवीं आमी आज बचाव जाल्या त्या तुझ्या वर्त्या देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता सांगत आसा आमकां तुवें शिकयली देवाचे उतरा प्रमाणे आमचे मनाचे आलोचने बदलोवचे गरजेचे म्हणून कशे आमी आमच्या आरश्यांत पळोवन आमचे कितें आसा तोंडार खाले आसा ते आमी करेक्शन करता त्या तरेन देवाचे उतार या बायबल म्हणलो एक आत्मीक आरसो जावन आसा जो कोण व्यक्ती त्या उतरा प्रमाणे केदाळा ताच्यो आलोचना बदलिता आणि आपल्या जिवितांत ते कार्य रूपाक घालता तेन्ना ताच्या जिवितांत तो सारक्या वाटेन ह्या उजवाडाचे जिवी जियेता म्हणजे सत आमकां उगड्यापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता तशें आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचे सत्तेन आमच्या स्वार्थाक मरोन आमचे बलिदान करण तुझ्या उतरा प्रमाणे आमचे आलोचन बदलोवन करेक्शन करण या संवसारात एक तुवें दिल्ले बरोवन तुझे जिवी जिवंक आम्हा सर्वांक फाव केल्ल्या पासून अर्गां दिता तशेंच एसलेबाग हर एकल्याक फाव जावन मागता ही मागणी करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन 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 प्रेज गॉड थँक यू सिस्टर ओके Thank you. Thank you, brother. Thank you, sister. Thank you, Veena. Okay, okay, Thank sister. you, sister. Good Thank night. you. Good night.